संभ्रमासो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताळे उतरल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बाळून नरकां दिवचो निसायचो संभ्रमासो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताळे उतरल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बाळून नरकां दिवचो मोनान खात्या काळजान व्यासक बापा सगळे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटू करता बलिदान दैवीक उतरां जिणी सपोर्ट करच्या निसायचो संभ्रमासो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताळे उतरल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बाळून नरकां दिवचो सर्वेच गोचर बांदीन आदर वावराडाचो वावचो जातलो देखोर ताचे शिवाय जिणेक आमचे ना कांय मोल तोच आमचे बळ आनी दैवीक सकल निसायचो संभ्रमासो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताळे उतरल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बाळून नरकां दिवचो निसायचो संभ्रमासो त्रिएक देवा कडसून गावचो आमचे ताळे उतरल्या कृपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बाळून नरकां दिवचो मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी सांजू दोता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक ह्या बेसपाच्या दिसा आमी भेटोवच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक हरी एकल्याकी मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयच्या ह्या संभ्रमाचो प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसा मनादी बाप आंतोन सेरा मुल्की फिरगजीचो विगार कथोलीक विद्या मंडळीचो कार्यदर्शी जावन फाटल्या 6 वर्सांनी अपूर्वाची सेवा दिवन प्रस्तुत मुल्की फिरगजीचो विगार जावन सेवा दिता आमच्या DSCच्या विविध फिरगजांनी जायती सेवा तांणी दिल्या एक मालगोडो याजक एक अणभोगवंत याजक आनी आमकां आयच्या ह्या संभ्रमाक एका लेखान जोगतो व्यक्ती म्हणयेत आनी त्या देखून हांगासर हजराच्या मनादी बाप आंतोन सेरा तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा पत्राबाईक जोरान थळयो दिवन आमी स्वागत करया तशेंच भेटोवणेच्या सर्व याजकांक हांगासर जमलेल्या धर्मीक भयणींक आनी तुमकां सर्व भक्तिकांक फिरगजगारांक परत एकटी मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आज नोवेनाचो नवो दीस आमी संभ्रमता आनी सांजू दोता देवाक आमी मान करता आयच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात अर्घ मिसा जॉयन डिसोजा किरेम जेजलिन डिसोजा पवित्र काळजावाडो लॉरेन डिसोजा पवित्र काळजावाडो जियाना किजिया लुबीस 6व्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी ल्हानपूल वाडो एल्स्टन आनी ॲस्टलोन आल्मेडा नित्य दरवाडो सेल्विन टायसन सिक्वेरा पांगळा
ऑल्विन शेरिन रोड्रिगस अबुधाबी, गॉडविन डोरिन डिसोजा दुबय, विल्मानी जियान रोड्रिगस जन्म दिसा संदर्भी उद्यावर, थॉमस अल्बुकर्क नारावी, नोवा पायस 9व्या वर्षाच्या जन्मदिसा संदर्भी कारकळ, सुनील गीता कोरेया मुलकी, रोनाल्ड डिसोजानी कुटाम कटील, विक्टर पत्राव मद तेरेजा वाडो, प्लासिड मेथायस मुलकी, जॉन फर्नांडिस आणि कुटाम लानपुल वाडो, मिशेल डिसोजा नित्या दरवाडो, स्टेला क्रास्ता रुजाई, रियाना क्रास्ता रुजाई, दियाना फर्नांडिस ओमजूर, रिशल आणि निशल मिरांदा मद तेरेजा वाडो, सुजाना मिरांदा जन्मदिसा संदर्भी पवित्र जवाडो, डॉमिनिक कुटिनो, जेसिंता लुईस मुंबई, वीना चार्ल्स गोवा. प्रत्येक ते बसून मीस भेटतात मेबल सिक्वेरा नित्या दरवाडो, राहुल जेक सिक्वेरा आणि सुडाल उलोच्या बसोत, स्टेला क्रास्ता रुजाई, ग्लेन लविटा साल्डाना पवित्र जवाडो, मेल्डन लिनेट लोबो मुंबई. देवदीन सिस्टर मेरी सेराओच्या आत्म्या बसोत मीस भेटता जेसिंता कुटिनो सांजूद वाडो, देवदीन वालेरियन आणि सिसिलिया वेगसच्या आत्म्या बसोत मीस भेटता फ्रँकी वेगस किरेम, कुटमान देवदीन जाल्ल्या आत्म्या बसोत मीस भेटता ॲनी मेरी डिसोजा वेलंकनी वाडो, सुनील मोरासानी कुटाम नित्या दरवाडो. या सर त्या सवां खातीर या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवा मागणी सांजूद उतात देव मारिपात सोमियाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. विशेष जावन या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन विविध रितीने दान दिवच्या सर्व दानी खातीर या मिसाच्या बलिदान वेळा आमी मागता. हे पूर्ण शेत अभिवृद्धीच्या पातांनी सोलून आसा जाल्यार फिरगस घरांची निरंतर सेवा ताच्या सांगाता दानीचे बरें मन उदार मन निरंतरी तांणी दिवची कुमोक वा ह्या कुमकेवरी तेरगून ह्या सर्व दानी खातीर देवाक अर्घ दितना तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी विशेष तरान मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो देव बरी सांज तुमकां समजतां. सांजुदाच्या पुणशेताच्या वार्षिक परबे संदर्भी आयच्या या बेसपाच्या दिसा पवित्र मिसाच्या बलिदानाक जमलेल्या तुमकां समजतांक मोगाचो स्वागत. प्रत्येक जावन आयच्या संभ्रमाचो प्रधान सेवक जावन आशा मानादी बाप आंतोन सेरा तांकां आनी हांगासर जमलेल्या सैऱ्या याजकांक मोगाचो स्वागत. मागणे सर्गींच्या राजाची सावी आनी तें दार उक्तें करता तरी भावार्थ मागणी म्हणली सावी गुंडायता आनी दार उक्तें करता. देखून केवळ जिवितान मागणे आसल्यार पावना, भावार्थाचे मागणे आसा जंय म्हूण शिकयता. सांजूत देव आमचो पात्रोन असल्या मागणाक आमकां प्रेरण जावन आसा. जेजू माचेवच्या वांजेलान अध्याय 17 वाक्य 20-21 सांगता की एका सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोवन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. भावार्थान मागलेलें देव आमकां दिता, कित्याक आमचो देव मोवाळ आनी मोगाळ तरी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमचो भावार्थ सडय आनी आमकां मागण्याची व्यक्ती कर म्हूण जेजू लागीं मागया. जेजू ह्या संवसारी शांती हाडून आयिल्लो आनी ताच्या जिवणपणाद्वारे तीच शांती आपणाच्या सिसांक दिली आनी शांतीचें रास बांदून हाडूंक उलो दिलो. पूण आज आख्ख्या संवसारार प्रत्येक जावन इस्रायल, इराण, लेबनान, गाझा, रशिया, युक्रेन सुवातेनी झुजां चलोवन आसात. झुजाचें वातावरण आसा. ह्या वक्ता सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करचे खातीर आमचो पात्रोन सांजुद्दा देवा मारिफात विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाच्यानो प्रस्तावनांत आमी सारके रितीन समजून घेतलें. आमी मागणें करूंक जाय
आनी ह्या मागण्या मुखांतर आमच्या भावार्थाची वाडावळ जावंक जाय. आमचो पात्रोणू सांजूद येदोळ पर्यंत आमकां राखुल्लो आनी सांबाळिल्लो, आमच्या जिवितांत आनी मुखारी आमकां राखून दी, आशिर्वादांनी भरून दी, बरें करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. ताणें आमकां सांबाळलां, आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालां, फिरगजेचेर आशिर्वाद घालां. देवा लागीं मागून इतलें पुरा ताणें करता आसतना आमी ताचो उपकार बावडून आमच्या जिवितांत आनी मुखारी तुजो आदार आमकां लाभय म्हणून ताचे लागीं मागया. एक भावार्थी जिणी आमी जियेनातल्या खातीर, जायते फावटी आमचो भावार्थ शेळिल्ल्या खातीर, आमच्या कुटुंबांत बऱ्या रितीन मागणें आमी करिनातल्या खातीर, मागणें कडच्यान आळसाय केल्ल्या खातीर देवा लागचें बोगसाणें मागया. आनी सक्कळ आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण्याव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. शांती
मागया. देवा आमच्या बापाक धर्मदुता वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवंक आनी ताका वळखूंक पावोवंक. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडारा पासत ताळे उबारा. परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्पोरान आपल्या परजेची इस्रायेलाच्या लोकांची सोडवण केल्या. पळया, उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो. पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलो. तांचे मदें कोयडी आनी तोंटी गर्भेस्त तशें प्रस्तुतपणां पावल्ल्यो स्त्रियो एक व्हड जोमो हांगा परतून येतलो. दुकां गळोवन ती भायर सरतली. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. ती आदलोवन पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापय आनी हेप्राईम म्हजो मलगडो पूत. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरान पोट्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वपानशें दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार केळटलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटलीं गितां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसली आजापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली नात. वय सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ ह्या जाकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवाहुचेर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कज जाल्ले निमती नेनेऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कानवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतगायेक लागून जशें परजेच्या पातका पासत तशें आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले खरीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ ह्या जाकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्ही. बागार
ताका याजाक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनीक कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचे उतर हे. देवाची व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. Mãos ao nasa usuar संस्रासो काळो की प्रकाश फांकोसो उजवाडान सोलसो आदलो ना पोरसो ताजी कोरोस्तो सर्गिसो उजवाडान सोलसो आदलो ना पोरसो ताजी कोरोतो सर्गिसो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आनी ताचे शीस जेरिकोक येवन पावले. उपरांत जेरिकोतावन आपल्या शिसां सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेन्ना तिमेवाचो पोत बार्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेर बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू त्या वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दांप म्हूण बेस्तायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनिकूय व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेन्ना जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, दैर घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशीन आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी सई म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वचू, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी सडावत जावन शकता. सडावत म्हणून हांव आमी समेस्ता एका भावार्थी कुटुंबांत जल्मून आयल्या. देखून ल्हान तावनूच आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा. सक्कड आमी ल्हान तावनूच मागोवंक शिकल्या. आनी अशें मागणें करता करता आसतना आमच्या जिवितांत भावार्थ इल्लो इल्लोच वाडून येता. भावार्थांत गुंडायेक आमी पावता. आयचो वांजेल तुमी आयकलो. कोण तो कुड्डो मनीस? कुड्डो मनीस
बार्तिमेव म्हाका इल्ल्यो जापी जायचे जायते हांवें उलोवचें. कुड्ड्याचें नांव बार्तिमेव. आमी प्रत्येक रितीन देवाक आज अर्गां दिवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार आमकां दोळे दिसतात गे विकार खंय आसा दिसता न्हय हांव आसा दिसता, वयर खुर्सार जेजू आसा दिसता. आमच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा, आमी पळयत हांव. तशेंच भायर गेल्यार फुलांची झाडां पळयल्यार गुलाब या फुलां आमकां संतोश जाता, फुलां सबाय दिसता आमकां. तशेंच वयर पळयल्यार आकाश, आतां राती पळयल्यार नखेत्रां चंद्र पुरो दिसता, संतोश पावत हांव आमी. देवाची रचना आमकां सक्कड पळोवंक बरें दिसता. तुमी कुड्ड्याक पळयला गे, अप्रूप तेणे येणे पळोवंक मेळटात. बिरमत ताका कांय दिसना. विगार खंय बसला म्हणून विचारल्यार इगर्जेंत लायट्स गेल्यात म्हळ्यार गुलाब बरो दिसता म्हळ्यार ताका कांय पोरमळ दिसत आयकात या पळयत, पूण कशी सोबाय ताची. मनीस हांगासर इतलो आसा म्हूण सांगल्यार ताका कांय कळना. बिरमत तसल्यांची. देखून आमी 1000 फावटी देवाक अर्गां दिल्यार पावचें ना, कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां दिश्ट दिल्या, पळोवची सकत दिल्या. खाली त्या खातीर मात्र न्हय, देवान आमकां सर्व रितीन विशेष रितीन हर एक देणें दिलां, बरें दिलां. देखून देवाक आज एका वाटेन देवाचो उपकार बावडचो दीस, देवाक आमी उपकार बावडया. कुड्ड्या बार्तिमेवा विशयान इल्लेशें ताणें जेजूक पळयल्लें गे हांव चिंतिना. ताणें कोणाकी सांगल्लें काय आयकल्लें आसतलें, हाळे जेजू गूण करता खंय, जेजू शिकयता खंय, जेजून मस्त जाणांक गूण केलें खंय खंय, हें परत ताणें आयकल्लें, पूण ताणें जावन पळयल्लें ना. आनी आज ताका प्रत्येक रितीन कोणेंगी सांगलां जेजू येणें येता म्हणून. ताका गुर्त ना केदाळ येता, कसो येता, खंयच्यान येता, कांय गुर्त ना. पूण जाल्यार तो राखून रावता आनी खंयगी इल्लोसो आवाज येवंक सुरू जाता आनी त्या वेळारच तो ताचें मागणें करता. कालें मागणें ताचें बा बॅटरीत नांगी मुबशा. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळट कर, ताचें मागणें म्हळ्यार जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळट कर मागणें करता. ताका थोडे जाण बेश्टायतात. कालें म्हणालें ताका थोंड गलाटो करनाका, आवाज करनाका, रावयता तो. आनी कालें म्हणटा हांगासर आनीकी चड ओडल्या थळ्यान तो उबो मारता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोळट कर. आनी जेजू तेणे येवचो आयकता. तो रावता आनी सांगता ताका पया. आनी सट्ट करून तो येता. जेजूक कळीत ना म्हणून न्हय, ताका दिसना म्हणून, पूण तो जेजू लागीं सारता, जेजू ताचे लागीं सारता. तुका हांवें कालें कितें जाय म्हणटा हितून. तो सुडाळू उतरांनी सांगता म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट, म्हाका पळोवंक जाय, म्हाका पळोवंक जाय, दिसना म्हाका. आनी जेजू तुज्या बावडतान तुका गूण केलें म्हणटा तो. आनी त्याच घडये ताका दिश्ट मेळटा. देखून आज आमी 2 संगती, एक मागणें आमच्या दिसपडतें आनी एक संगत बावडत, ह्यो दोनी संगता घालूंक आमी प्रयत्न करचें. मागणें करतात कितें तुमी? मागणें करतात? घरा मागणें करतात न्ही? कळ्ळें मागणें तुमचें? कळ्ळें. आमोरी, तेर्स, वांजेलाचें वासा, मागीर एक आयतारा एक मीस, कांय एक आराधन आसल्यार इल्लेशें आराधन, मागीर मागीर घालें तेंत. आमी मागणें, मीस, रजार, तेर्स हें सगळें आमी करता. मागणें म्हळ्यार आमी देवा लागीं उलोवचें, देवा लागीं आमचो संबंद दवरचो, आमच्या मागण्यांत आमी देवा लागीं संबंद दवरचो. देखून आज आनी एक वांटो बावार्थ.
भावार्थ म्हळ्यार कालंगी म्हणून आमी पळोवंक जाय देखून आमी भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून समजूचें जाल्यार आमच्या पवित्र पुस्तकांतली 1 2 3 गडितां मोठ्यान सांगता चड लांब करिना. तो शेतापतीचो साकोर एकलो बरो नासतलो त्या विशयांत आयकलां गे तुमी न्ही. तो कोणा मनशांक धाडटा जेजू चर्चीन आनी सांगयता शेतापतीचो साकोर बरो ना म्हणून. आनी जेजू म्हणटा हांव येतां ताका गूण करता म्हणटा. आनी जेजू येता वाटेर येताना शेतापती सांगून धाडटा कालें सांगता तो सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव ना फावो हांव फावो न्हय. थंय ताणच एक शब्द तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. आमी आतां म्हणटा कितें जाणा कुमगारकान येवच्या पयलीं आमी म्हणटा न्ही गे तुवें म्हज्या भितर येवंक हांव ना फावो न्हय पूण एक शब्द मात्र सांगल्यार पुरो हांव बरो जातलो पावता म्हाका. आनी तेंच मागणें त्या दिसा शेतापतीन केल्लें. सोमी आतां अळे म्हाका ही साकोर आसात हांव एकल्याक सांगता वच म्हणून आनी तो येता आनी एकल्याक सांगता ये म्हणून आनी तो येता आनी तुवें खाली एक शब्द सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. आनी ताच्या भावार्थाक लागून ताच्या चाकराक ताणें गूण केलें. भावार्थ म्हळ्यार तो. आनी एक गडीत आमी सांगचें जाल्यार ती रक्तस्रावाची स्त्री आशिल्ली न्ही कितल्या वर्सांत 12 वर्सांत रक्तस्रावाची स्त्री. आनी ती लोकांच्या जम्या मदें आशिल्ली. जेजू तेणें पाशार जावचो ह्या लोकांच्या मोदेंत आशिल्लो आनी ती कालें म्हणटा ताच्या वस्त्राच्या देगेक हांवें आपडल्यार पुरो हांव गूण जातली. आनी तितलेंच करता जेजूच्या लागीं वचून काली वस्त्राक आपडता आनी ती गूण जाता. भावार्थ म्हळ्यार तो देखून त्या सोम्याचेर आपट्ट भावार्थ दवरनासले. आनी की मुखार गेल्यार खानान स्त्री आशिल्ली ती जेजू लागीं थंयसर आशिल्ल्या वेळार बरें ताका ताच्या लागीं उपकार मागोवंक गेल्ल्या वेळार जेजू ताका म्हणटा भुरग्यांक दिवचो उंडो सुण्यांक उडयल्यार जायना. पूण तितलें आयकून ती फाटीं वचना. कालें म्हणटा भुरग्यांचो उंडो तुवें दिना जाल्यार व्हड न्हय. भुरग्यांनी खाताना पळय 2 3 कुडके पडटात पळय ते म्हाका मेळल्यार पुरो हांव बरी जाता. ताका म्हणटात भावार्थ. तशें म्हळ्यार भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. देवाक सरसंगती साध्य म्हणून म्हज्या काळजांतावन हांवें भोगचें ताका म्हणटात भावार्थ. म्हज्या काळजांतावन म्हाका भोगता जाल्यार खंडीत जावन तो भावार्थ गूण जावन आसा. देखून म्हज्या जिवितांत हांवें भावार्थान जियोंक जाय जाल्यार म्हजो भावार्थ गूण हांवें करी जाय जाल्यार म्हजें प्रयत्न हांवें करूंक जाय. देखून सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो अशें म्हणटा जर देव म्हजे पक्षान आसा तर म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा. कळ्ळें म्हळ्यार हांवें जर देव म्हजे भितर आसा म्हज्या पक्षान आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा. तो भावार्थ. कोणाक बी येना कोणाक कांय दाक्षिण करना कोण नायक कांय ना. देव सारी ना सैतानी ना. कोण म्हजे भितर आसा. देव म्हजे समय आसा जाल्यार म्हजे विरोध रावतलो कोणी ना. तो आपट्ट भावार्थ. देखून आमच्या जिणयेंत आमी तशें करूंक प्रयत्न करूंक जाता गी म्हणून पळय जाय. म्हजे पक्षान देव आसा देखून म्हजे विरोध रावतलो कोणी ना. देखून शिसांनी मागिल्लें सोम्या आमचो भावार्थ चडय. आमकां भावार्थ आसा ना म्हणून ना आसाय तेंत अस्कत आसा. आतां सांगिल्लें तें पळयतना कळटा. भावार्थ आसा हें म्हणटा आसा. आमचो भावार्थ आमचो आसा म्हणून कशें दाखोवचें. तोंडा उतरां सांगल्यार पुरोय. भावार्थ आसा म्हणून कशें दाखोवचें. देखून सांत जाकोब पवित्र पुस्तकांत सुडाळ उतरांनी सांगता
आमकां भावार्थ आसा म्हणून दाखयचें जाल्यार आमचे थंय बऱ्यो करण्यो आसा जंय बऱ्यो करण्यो दिसतात त्यो बऱ्यो करण्यो आमी करता जाल्यार आमचे थंय भावार्थ आसा म्हणून जालें. आमोरी तेर्स मागणे रजार मीस हें सगळें जाय तें सगळें जाय तें आमचें मागण्याची एक सायड मात्र दाखयता मागणें मात एक सायड आनी एक सायड कळली आमी जियेवची थंय भावार्थ आमचो दिसता. देखून आमच्या जिवितांत आमी सदारण कशें जियेता गी म्हणून पळयल्यार आमचो भावार्थ सोमा आसा गी म्हणून कळटा. म्हळ्यार थोडे फावटी कालें जालां गी म्हळ्यार आमचें मागणें आनी मीस सवयेचें जालां बायपाट केल्लें जालां. तें इतलें सुरू जाता आनी आखेर जाता बापाचें पुताचें आनी बाजरा म्हणून तेता आमी आमेन म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आमी गेले हांव घरा जालें. घरा गेल्या उपरांत जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदां ह्या मिसाक आनी म्हज्या जिविताक ताळ पडना. ही जाय की आमकां भावार्थ आसा जाल्यार हाका आनी ताका ताळ पडत जाय. हाका आनी ताका ताळ पडना जाल्यार म्हजो भावार्थ ना म्हणून जालें. एक गडीत आसा तुमी आयकलां जावं की पुरो घरा आयतारा दिसा सकाळीं उठतना तांच्या रुखाचो एक फांटो आमच्या दोऱ्या भितर अशें आसा बागवाला आनी थंय तावन कोली आनी बरा पडची. त्या दिसा खंय राती पावस जोर आसलो वारें जोर आसलें त्या पांट्याचो एक कुडकोय भितरच पडला. सकाळीं उठ्ठानाच पिंतेक सोडलो तकलेक चडलें आनी वचोन सरसरीत वलोवन सुरू केलें. तो कख्खे दाळागी सांगिल्लें तो खाड म्हूण सांगून तो सांगिल्लें समजा इतलें मात न्ही तातूंत मागीर हें येता न्ही काले शब्द दुसरे तेय आयले पुरा शब्द येवन ताणें सरसरीत येतलें. मागीर अशें पळयत आसतना मिसाक वेळ जालो. राव खंयच्या की हांव मिसाक वचून येता मागीर तुका शिकयता बुध म्हणलो. काले म्हणलो खंयच्या की हांव मिसाक वचून येता मागीर तर मिसाक काले आयचें तुवें. सादारण म्हणटार आमची जिणी अशीच घरांत जावं शेजारा जावं अशेंच आमचें जिवीत. आमी पयलें आमोरी तेर्स म्हणया म्हणजे आमोरी तेर्स म्हणचो पुरा जायचें जाल्यार सुरू जालें हांगा काटेपेटी. आनी तशें जायत जाल्यार आमचो भावार्थ आसा म्हणून सांगयत गी आमी आमची मागणी आमी करता ताका एक फळ मेळत गी. देखून आमच्या जिवितांत भावार्थ आमचो घट जाय जाल्यार दोनीय वाटो आमचे थंय आसत जाय. दोनीय मुखां याने आनी तेणे एका वाटेन आमी मागणें करता आनी एका वाटेन आमी जियेता. ते दोनीय सांगाता येता जाल्यार मात्र आमचें जिवीत एक भावार्थाचें जिवीत म्हूण येता. देखूनच सामातेवाच्या वांजेलांत सोम्यान सांगिल्लें उतर आसा 5व्या अध्यायांत तूं वेदी लागीं येता आसतना तुज्या भावाक तुजे विरोध कितें आसा म्हणून तुका उडास येता जाल्यार पयलें वच ताज्या लागीं राजी जा मागीर ये आनी तुजी काणीक म्हाका भेटय. देखून आमचें जिवीत बरें तें काण घेवन आमी सोमया लागीं येचें. सोमयाचें बेसांव काण घेवन आमी फाटीं घरा आनी लोकां लागीं वेचें. तें भावार्थी जिवीत. देखून आमच्या जिवितांत ह्यो दोनीय संगती आमी पाळूंक जाय बरें करूंक जाय. देखून पयर एक वॉट्सॅपाचेर एक ल्हानशी मॅसेज विडियो ल्हान येयल्ली पळयल्ली हांवें तुमकां कोणाक आयल्या जावं की पुरो. त्या विडियोंत एक मनीस अशें सांगता ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೆರೆಮನೆ ಇರಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೆರೆಮನೆ इरली. आनी तो लांब आसा विवरसून सांगता इल्लें मोठ्यान सांगता. तो काल म्हणटा की म्हळ्यार तुजो धूव या पोतू अमेरिकांत कॅनडांत ऑस्ट्रेलियांत आसूं की पुरो आनी तूं एका व्हडल्या घरांत जियेताय जावं की पुरो. फाल्यां पांय निसरून पडशी जाल्यार तुज्या कुमकेक येजे त्या शेजाऱ्यानंत
ऑस्ट्रेलियांतले आनी यूकेंतली आनी USA तुजो पूत यादू हांगा पावतना तुज्या खेर जाता. देखून शेजाऱ्या कडेन पयलें बोऱ्यान जिये मोगान जिये. देखून तो म्हणटा घालें म्हळ्यार तुज्या घरा कोणी एक जाडूंक येता जाल्यार ताका एक 5 रुपया चड दिने. तुजी वस्त रावंबळूंक आनी खालें करूंक घरा एक काम करूंक ताका एक 5 रुपया चड दी. तुका लुकसाण जावचें ना. बदलाक फाल्यां तो तुज्या गरजेक पावतलो. आरामाने येल्लिद्दरू नेरेमाने इरली. आमचे देखून शेजार बरें करना आमी बांदून हाडटा जाल्यार आमचो एकामेकाचो मायपास बरेंपण आमी बांदून हाडटा जाल्यार सांजू हांव न्हू 13व्या अध्यायांत 35वें वाक्य सांगलें कांय वडा सागी. तुमी मोगांत जियेल्ले वरवीं तुमी म्हजे शीस म्हणून तांकां कळीत जातलें. देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी घरा भितर जावं आमच्या वाड्यान जावं आमच्या फिरगजेन जावं एक मायपासी जिणी जियेता जाल्यार आमचो भावार्थ गट आसा म्हणून जालें. देखून आज प्रत्येक रितीन सांजुजाक आमी अर्गां दिता आसतना आमी खंडीत जावन सांजुदा मुखांतर देवा लागीं मागचें. सुमया आमी दिसपडतें मागणें करता आसतना कळनासतना तें मागणें करूंक आमकां तुजो आदार दी. सांगाताच आमच्या जिवितांत बऱ्यो करून आदारूंक बऱ्यापणान जियोंक आनी आमचो भावार्थ गट करूंक आमकां आदार दी. शिसां बरी आमी जेजू लागीं मागया. सुमया आमचो भावार्थ गट कर. सर्व आमी उबे रावया. आमच्या भावार्थाची सता आमी उसारया आनी सांगता आमी म्हणया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पतीदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सुमया जेजू ख्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्पूत सर्काळावरी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड करा देवातावन उसरलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सर्वांनी बसत सरकार तापलो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवतार मनीच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पांच ताका कुटसार मारलो. ताणें स्मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजवाड बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दातारतो बापा आनी पुता तावन इश्वला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापयले देव सभेक सत म्हणटा. पातकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. देव आमचो बाप आमकां बरें करता कित्याक आमी त्या देवाचीं भुरगीं. आमकां सदांच बरें करता म्हणल्यार विश्वासान आमची मागणी प्रार्थना ताच्या मुखार दवरया. मोगळा बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापा फ्रांसीस सुमेस्त गवळ्यांचेर याजकांचेर धार्मिकांचेर आनी लायीक भावार्थ्यांचेर तुजें दराळ बेसांवां घाल. आपणे जोडलेली क्रिस्ती मौल्यां आपल्या देशाच्या सुमेस्त कुटुंबांक पावशे वावरूंक जाय आसची कुरपेदणी लाभय म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचे अडळते जावं चलोन वरच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी लोकांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर माया मोगान आनी निस्वार्थीपणी तांणी सेवा दिवंक आनी आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ती मावल्या रुता करच्या दिशेन वावरूंक तांकां तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुंतळचेर तुजें दराळ बेसांवां घाल.
आमी ताका अर्घ दिता ह्या फून तळाक येवच्या समेस्त भक्तिकांक ही तुजी बसवां आनी कृपेची जर निरंतर लाभासें कर आनी हांगासर येवच्या भक्तिकांक तो दैवीक अनुभव निरंतर मेळस कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध पिढे वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणीचेर आमच्या भक्तिकांचेर तशेंच परगांवांत वावरकच्या सोमेस्तांचेर तुजी काकुलतेची दिश्ट घाल तांचे कश्ट हाळू कर तुज्या बेसावांनी तांचे पिडांत आनी भावार्थान आनी सोंसणिकायेन सोंसोंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पुणतळार सेवा दिवन तुजे हुजीर आयलेल्या सुमेस याजकांक धर्मिकांक तशेंच भक्तिकांक तुज्या काळजान घे तेंच सर्गींचो आनंद निरंतर तांकां फावो जावचें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सांजू देवाक समर्पिल्ल्या आनी पूर्ण शेताक उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल जावन तांच्या वंटीचो आनी दानाचो फळ येतच मापान तांकां मेळोसो कर सांगातास ह्या पूर्ण तळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथाक फोवाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडी दोळे जंपून रवया आमचो देव आमचे मदें आसा आमचेच खातीर आमी मागया आमचो भावार्थ घट कर म्हूण ताचे लागीं मागया आमच्या कुटुंबाच्या सक्कड सांद्यांचो उडास काडया तांकांय बेसावून दी म्हूण मागया मोकळ्या सर्गींच्या बापा आमची सर मागणी आज तुज्या पांया तळा आमी दवरता आमची मागणी तूं दयेन आयक तुज्या पुता जेजून शिकयिल्ल्या प्रमाणे आमचें जिवीत मागण्याच्या स्पिरितान गोंड भावार्थान आमी जियेवच्याक तुज्या पवित्रत्म्याची सकत आमकां लाभय तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमीन की मोगण
मोगाचें न्हू आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. एकच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेपक्या पवित्रपेक्षा दवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदुता साधू धान आपणाक आपणयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारायलें. तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां कृपा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां संगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सान हें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया. जेजू तुझे मरण
बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र उगडास करें. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बर्व सुदारण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरी देवाचे माये संगती भगेवन झुजती सपती भगेवन धर्मता भगेवन जूद आनी सोरकणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां. आमच्या जिवितांत आमी भावार्थान घट जावंक तीर भावार्थान जियोंक आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक कृपा दी म्हूण मागोवन सोम्यानंत शिकयिल्लें मागणें सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवकसाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर वाकांतांतलें वाटय. कित्याक रसवटकी पृथ्वेनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण आमच्या सगळ्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती देन एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आमचो भावार्थ घट करच्याक आज तो आमचे थंय येता. ताच्या जेवणाक आयिल्ले आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाचनो आतां 11 जाग्यांनी हांगासर कुमगार वांटतले स्वयंसेवक पाद्रपांक त्या त्या जाग्याक आपोवन व्हरतलीं आनी थंयसरच खंयसर तुमकां लक्ष जाता थंयसर तुमी येवचें कुमगार भक्तीपणान घेवचो आनी त्या मारिफात सोमयाक आमच्या काळजान आमी घेवचें तेका कोणें गडबड करची नाका तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसरच तुमी पवित्र कुमगार सेवचो स्वागत
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, भगेवंत जुदाच्या जैतेवंत मरणा पासत हो संस्कार आमी समरमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताच्या भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत थीर रावंक आमकां गटाय दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयचो नोवेनाचो नवो दीस बेसपाचो संभ्रम हांगासर येवन प्रधान याजक जावन येमिसाचें बलिदान भेटयल्या देवाच्या उतराचो अपुर्बायेन नियाळ केल्ल्या आनी फुडें एक मोठवें आराधन चलोवन व्हरच्या मनादी बाप आंतोन सेरा तांचो हांव काळजांतान उपकार बावरता. तुमच्या सुमेस्तांच्या दरपेन तांकां देव बरें कर म्हणटा. पत्राबाईक जोरान थाळयो दिवचे आमी. तशेंच 6 भेटवणी केल्ले एसवेडीचे 2 याजक बाप वाल्टर मेंडोन्सा, तशेंच बाप सिप्रियान तांचो ह्या उपकार बावरता. तशेंच किरें पिरगेजेंत सहायक जावन वा वस्तेविका याजक जावन सेवा दिवचे बाप आल्बन डी सिल्वा, आमच्या पिरगेजेचे बाप क्लेमेंत क्वाड्रस आनी बाप लिओ वेगस तांचो हर एकल्याचो उपकार बावरता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक काळजांतान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद उथात देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. थोड्यो कळोवण्यो पिरगसगरांक आदल्या इतरा मिसाचे जमो जाल्ले इस्मोल रुपये 7,600 रुपये तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती चलोवन वेल्ल्या पिरगसगरांक देव बरें करूंक अभिनंदन पाठयता. येवच्या इतराची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक वेलंकणी वाड्याकारांक ह्या हप्त्यांत मंगळारा सकाळीं 29 तारखेर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सॅक्रामेंताचें आराधन 10 तावन कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. जेवणाची मांडवळ करूंक ह्या हप्त्यांत नित्यादार वाड्याकारांक येवच्या ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार मीस आनी बाळोक जेसच्या मानाक नोवेन आसा. येवच्या शुक्रारा सुमेस्त सांता भक्ताचें फेस्त त्या दिसा सकाळीं 8 वरार एकच मीस आसतलें. सांजेर 5 वरांचें मीस आसचें ना. एकच मीस सकाळीं 8 वरार. येवच्या सोनवारा सांजेर 3:15 वरार तिसऱ्या वर्दीचो 8 वाजतलो. सदस्यांनी हाजर जावंक उलो दिता. येवच्या इतरा नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर 8 वरार एकच मिसा उपरांत फिरगसगरांची आनी यात्रिकांची वाहन बेंजार आमी करतले. कित्याक येदोळ आमकां नोवेनाचे दीस आनी फेस्ताचो संभ्रम जाल्ल्या वरी आमी वाहन बेंजार करूं ना. त्या देखून येवच्या इतरा 8 वरांच्या मिसा उपरांत सर्वांची वाहन आमी बेंजार करतले. हांव येवच्या सोनवारा नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सुमेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. तो दीस सोनवार. त्या दिसा मिसा सकाळीं 6:30 वरार पयलें मीस 8 वरार दुसरें मीस आसतलें. सांजेर 4 वरार आयताराचें मीस आसतलें आनी त्या देखून सेमिस्त्र बेंजार सकाळीं 8 वरांच्या मिसा उपरांत आसतली. सांजेर न्ही, सकाळीं 8 वरांच्या मिसा उपरांत सेमिस्त्र बेंजार आनी सेमिस्त्रेन मोठवें मागण्या विधी आसतली. मोगाचें फाल्यां आमचो वार्शीक परबेचो दीस. फाल्यां सकाळीं 8 वरार सादें मीस 9:30 वरार गवळी बाबांक आमी हांगासर स्वागत करतले. ताजे उपरांत पिरगसगरांक तशेंच मुर्दोमांक बैल्या मुर्दोमांक दानीक आमी वाती बांदतले. मोगाचें ताजे उपरांत 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हांगासर आमी भेटयतले. आमचो गवळी बाप हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. तरी कोण वेळार येवन तुमचो मान स्विकार करूंक मिसाच्या फेस्ताच्या मिसान भागीदार जावंक तुमकां सुमेस्तांक हांव आपोवणें दिता.
नोव्हेंबर म्हयन्याक पावसय बसोय रादो भुरगे वगडायलेल्या कोणाय पासत पूत वा दुवेक वगडायलेल्या दुखांत आसात त्या जल्मदातरांक आपल्या समुदायाने आधार मेळो आनी पवित्र आत्म्यांत हांव समाधान आनी बुजवण लाभो म्हूण मागता. 21 आयोगाच्या कार्यदर्शींक संचालकांक तरबेती किरेबिर्गजेच्या हॉलांत बुधवारा 30 तारखेर सांजेर 5 ते 7:30 वरां पर्यंत आसतली आनी ही कड्डायेची गोळी बाप हजर आसतलो आनी ही मुखेलपण थंयसर घेतलो. त्या देखून 21 आयोगाच्या सर्व कार्यदर्शी वा संचालकांनी ह्या तरबेतीन आज जावंक पिर्गस गोळीबार कार्यदर्शी सर्व आयोगांचो संयोजक आनी हजर आसूंक पिर्गस ह्या जाका सांगी कोवेंताचे वडील तांणी हजर जावंक आसा. त्या देखून हे उडासान घेवचें. मोगाचेनो आयच्या ह्या संभ्रमाक आतां मोटवें नोवेन आसा. नोवेन जाल्लें मोटवें आराधन आनी तें जाल्या उपरांत चेरेलाचो पुरशांव सांजूद देवाची इमाज आमी घेवन पुरशांव काडटले. पेंटेंत एक मोटवें मागणें आनी इमाजेचो आशिर्वाद थंयसर आसतलो. ताज्या उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत हांगासर निमानो आशिर्वाद सगळ्यांक आमी दितले आनी निमानो आशिर्वाद जाल्लेंत सगळ्यांक पिर्गसगरां भक्तिकांक हर एकल्याक हांगासर आयिल्ल्यांक जेवणाची मांडवळ हांगासर केल्या. त्या देखून सगळ्यांनी ह्या रितीन भाग जाय सगळ्यांनी आयच्या दिसाचें जेवण हांगासर सेवी जाय म्हणली आमची आशा. त्या देखून सगळ्यांनी निमाणे पर्यंत रावोंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. मोगाचेनो आयच्या ह्या बेसपाच्या संभ्रमा वेळार आयचें जेवण तयार करूंक आमकां कुमोग केल्या. लॉरेन्स डिसोजा पवित्र काळजावडो आज ताचो 65 वर्सांचो जल्म दीस. आयच्या दिसाचें दुखरामास ताणें स्पॉन्सर केलां. त्या देखून तांणी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक बाप अंतोण सेरा तांच्या जावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. आनी तांकां आयच्या दिसा आमी बागी जल्मा दीस मागता. देवाची विस्तार आशिर्वादां ताचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मनेस्त लॉरेन्स डिसोजा वा कोणी कुटुंबाचे मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. तशेंच आयच्या दिसाचें चिकन स्पॉन्सर केलां सांजूद एसोसिएशन दुबय. तांच्या एसोसिएशना तर्फेन कोणी मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. जूद एसोसिएशना तर्फेन कोणी मुखार येवन मानाची वाद घेवंक. तशेंच राहुल जेक सिक्वेरा आनी सोनल रिया सिक्वेरा नित्या दरवाडो आयच्या दिसाची इडली दान दिल्यात. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची. मॅक्सिम साल्डाना पवित्र काळजावडो आयच्या राती ह्या ऑर्न स्पॉन्सर केलां. तांणी मानाची वाद घेवची. तशेंच एक दानी नांव नाका म्हूण नित्या दरवाडो 5,000 रुपया तांणी दिला. तांचोय उपकार भोवता. तशेंच आज सांजूद देवाची इमाज घेवन चेरेलाच्या पुरशावाक आमकां कुमोक जावन वेग वाहन दान दिलां. मनेस्त लॉरेन्स डिसोजा पवित्र काळजावडो तांणी येवन मानाची वाद घेजय. तांणी नवा कुटुंबाच्यांनी येवन ही वाद घेवंक हांव उलो दितां. वाती वांटल्या पद्रपांक देव बरें करूंक आनी तुमकां सुमेस्त दानीक आयच्या दिसांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर हांव मागतां. सर्व आमी दिबी घाल. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोद विनाती कर. सांजूद देवाक मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पुणशेता पातयेनी आयलां. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया मोगाचेनो. आमच्या खालसा मनांत कितें थेसावां मागणी आसात आमच्या पात्रोन सांता मारिपास सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया.
आमच्या पात्रांत सांताची मजत एक विशेष जावन आसा असाध्याल्लें साध्य करचे सकत ताच्या मजत एक आसा ताच्या मागण्याक आसा मोगाचें न्हू तरी आमची सक्कड मागणी ते सावा व्हडा भावार्थान पाथेनीन या घडये सांजूद थात देवा मारी पात सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करून मागया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सान्या खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर या पवित्र थळार येवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा या पवित्र थळाच्या या सर संभ्रमांक उदार मनान दान दिल्ल्या सर दानी खातीर जर तर दान येवना बरें मन दाखोवना वो संभ्रम हांगासर असाध्य तरी करून बरें मन वर्सायकी दाखयतात उदार मनाचें दान ह्या पवित्र थळार वाळून येता तरी करून सांजूद थात देव तांचे खातीर विनाती करून दी धराळ आशिर्वादां सर्गीत जावन तांकां मागोवन धाडून दी तांकां तांच्या कुटुंबाक सदांच सांबाळून दी आनी 100 वांट्यांनी प्रतिबल तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान ह्या सर्व दानी खातीर आमी मागया आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू सभा जाणांनी तांची ते सवा मागणी आमचे कडेन दिल्या तांचे कडेन आमी मागया एक स्त्री परगांवांत वावुरता वावुराच्या दाळा जायते समस्ये कश्ट आसात तातूंत हांव सुटका दिवंक विशेष तरान तिणें मागोवंक सांगला तिच्या बऱ्या भलायके खातीर बऱ्यापणा खातीर आमी मागया एका भयणीक कॅन्सर पिडेंत किमो चलोवन आसा ह्या भयणीक बरी भलायकी लाभच्याक सुमयान तिका आपोरच्या गूण करच्या खातीर तिचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू मलगड्या एका कुटुंबांत समाधान संतोष राव जावच्या खातीर बरेपण रास जावच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमची वैयक्तीक त्या सवा सांजूद थात देवा मारी बा सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीं तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडय ये वर्त्या सांता म्हज्या खालसाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्या बरवस दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे खांटे खुंटे म्हज्या कालसाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवातगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे मजतीन महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन सांजूद थात देवा मारी पार लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर धन्य देवाक एक घडीभर आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया आमकां आनी आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेपण लाभलां ह्या पवित्र थळार जायतें बरेपण वालता आशिर्वादां बरी भलायकी जायत्या जाणांक लाभता मोगाचें न्हू तरी पूण ह्या सर बरेपणाक देवाक आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान मोगाल भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट आळू कर आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्त तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक थाळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी करून सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कोस्टोवच्या सो तुज्या भुरग्यांची खावकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने दयाळा बापा पावते जिणये सांगाती मेळना नासतना कोस्टोवच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळून बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळार दान दिवच्या स दानीक आनी ताच्या कुटुंबा बेसावांनी बर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा मिडल इस्ट इस्रायल इराण लेबनान पालेस्तीन गाजा थंयसर चलोवन अशें झुजो थांबय
थंयसर शांती समाधान राज करूं म्हूण मागता हांव आयक आमची प्रार्थना सुमिया मुरी पिडेस्तांचे भलायके तुझे भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नम्मारनी एका गोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी लो मारता आमी परदेशेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका आरोदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर पडते आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदीम पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मुकडे दुलोबी हांव कार्य मरिये पिडेस्त भाव भयणीक त्रिएक देवाक समर्पण करून त्रिएक देवाक मान दिवया त्रिएक देवाची मजत तांच्या जिवितान परगट जावं ती म्हूण आमी मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जैम घेवचे दितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण व्हरूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्तोच्या तुज्या साकर आनी साकरणीचे दाय देश घाल तुवें रसल्या नंगान वो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेनले गुण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं दिमयेर समेराविया निमाणे आशीर्वाद मागीर दिता हांव त्या देखून आतां सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया आराधनान थोडो वेळ थोड्यो घडयो आमी करसुया त्या देवा सोमियाक नमान करया सोमियाची बेसांवां ह्या फेस्ता संदर्भ आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर हांगासर जमलेल्या हर एकल्याचेर ह्या आराधना वेळा आमी मागून घेवया एक घडी आमच्या मुखार आसच्या जेजूचेर हुंड्या रोपार आसच्या जेजूचेर आमची दिश्ट गंजोवया. जेजू आमच्या आल्तारार आमचे मुखार आसा.
तोच जेजू थोड्याच घडयां पयलें आमच्या काळजांनी आयला, आमच्या भितर तो आसा. तोच जेजू हांगासर आशिल्ल्या सर्वांत थंय आसा, देखून आमच्या भोंवतणी तो आसा. एक घडी दोळे धांपया. मोगळा जेजू, आमचे खातीर उंड्या रोपार तूं रावलोय आनी आयच्या दिसा आमच्या काळजांनी तूं आयलोय. आमच्या मुखार आसच्या आनी आमच्या भितर आसच्या मोगळा जेजू, हो एक अवकाश तुजे लागीं येवंक आमकां तुवें दिलाय. देखून तुका आमी आज पयल्यान पयलें नमस्कार करता, तुका आमी आराधन करता. ह्या घडये आमचें सगळें जिवीत तुका समर्पण दिता. येया नमस्कार करुया, येया नमस्कार करुया, येया नमस्कार करुया, धन्या. मोगळा जेजू, तुका आमी नमस्कार करता, तुका आमी वंदिता, तुजी स्तुती गायता आनी तुका आज ह्या घडये आमी नमस्कार करता. तूं आमचो देव, आमचे खातीर मनीस जालोय, आमची सोडवण करच्या कुर्सार तूं मेलोय. आनी आज हांव तुमच्या संगात आसतलो संवसार सरा पर्यंत म्हणली बसावणी पाळण उंड्या रोपार आमचे मुखार आसाय, आमच्या काळजांनी तूं आयलाय. मोगळा जेजू, आज आमी मागण्याच्या स्पिरितान आनी गूंड बावडतान जियोंक जाय म्हणलो संदेश तुवें आमकां दिलाय. त्या मागण्याच्या स्पिरितान आनी घट बावडतान आमी जियोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां दी. हे दोळ तुवें आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ल्हानतावन हे दोळ पर्यंत म्हज्या जिवितांत विचित्रां तुवें केल्याय. देखून ह्या घडये तुजो उपकार बावडटा. तुमचे जाप अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. हें जिवीत तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. एक बावडती जिवीत म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. बावडती कुटुंबांत जल्म मेळसो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. बरी आवय बापय म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. बरी भाव भयणी म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या कुटुंबांनी बरी भुरगीं आमकां दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. एवकरिस्ता मुखांतर म्हज्या काळजांनी तूं आयिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आयचो दीस पर्यंत तुवें म्हाका सांबाळिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. म्हजें दिसपडतें काम करूंक गरजसची घटाय म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. म्हज्या हाता पांयांक घटाय तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. दोळ्यांनी पळोवची सकत म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. कानांनी आयकोवची सकत म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. म्हज्या जिबेन उलोवची सकत म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. गिन्यानाची सकत म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. सर्व रितींची समजणी म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी म्हाका भरिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. एवकरिस्ता मुखांतर म्हज्या काळजांत तूं आयिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. संवसारांत म्हजी पातकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. पवित्र स्नानांत देवाची भुरगीं जावंक अवकाश म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. दिसपडतो ग्रास तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. म्हजो चुमळ्ळो बेस तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. आज पर्यंत तुवें म्हाका राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुमया जेजू. मौनपणी आमकां हेर जायतें बरेंपण केल्लें आसा. एक घडी मौन रावून सुमयाचो आमी उपकार बावडया.
ताचो उपकार बावड न्हू उबे रावया आनी गीत गावया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका गनिया अर्गां तुका आथा आनी सजना तुवे म्हाका रोसलोय तुजो मोकळच्या तुवे म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या तुवे म्हाका विसलोय संसन सुखा पावच्या तरी हांव पावो न्हय सोम्या हांव पावो न्हय अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका गनिया अर्गां तुका आथा आनी ससना निमी घालून आमची प्रार्थना काळजांत तावन आमी देवा मुखार दवरया प्रत्येक जावन मागया सगळ्या आमच्या पवित्र सभे खातीर सगळ्या संवसारार ती पवित्र सभा विस्तारल्या सक्टांनी एका काळजाची एका मनाची जावन निजा देवाचेर विश्वास दवरून जेजूचो खरेपणी पटलाव करूंक सगळ्या पवित्र सभेक बेसांव दी म्हूण मागया मागया आमच्या पाप सैबा खातीर उतर प्रायर तो आसा तरी ताचें सदांचें काम ताणें करूंकूच आसा पवित्र सभा सारक्या वाटेन चलोवंकूच आसा तर आमच्या पाप सैबाक पवित्र आत्म्याची सकत दी म्हणून मावणपणी मागया मागया आमच्या बिसैबा खातीर जायती राटावळ ताका आसा सगळ्या दियेसाची जबाबदारी ताका आसा ताची जबाबदारी पाळूंक गरज असो आधार तशेंच बरी भलायकी ताका लाभय म्हणून मावणपणी मागया मागया आमी आमच्या पूर्ण शेताच्या डिरेक्टरा खातीर ताच्या सांगाता वावुरच्या याजकां खातीर बरी भलायकी तांकां दिवन तांचे मिसांव बऱ्या रितीन करच्याक तांकांय बेसांव दी म्हूण मागया मागया आमच्या सगळ्या फिरगजे खातीर प्रत्येक जावन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार प्रतिनिधी सर्व मुखेली सर्वां खातीर आनी सर्व आयोगा खातीर आमचे हर एकल्याचें मिसांव बऱ्या रितीन करूंक आदार दी म्हूण मागया आमचेच कुटुंब सुमयाक आमी समर्पण दिवया प्रत्येक जावन कुटुंबांत आशिल्ल्या दादल्यां खातीर आमी मागया पतीने थंय ताचे कायदे पाळच्याक भुरग्यांक मोगान ताणें पोसच्याक कुटुंबां थंय जबाबदारी पाळच्याक सर्व बापयांक बेसांव दी म्हूण मागया सक्कड आवयांक सुमया मुखार आमी दवरया आवय कुटुंबाचें केंद्र जावन आसा भुरग्यांची वाडावळ वाडत्याची करच्याक आपल्या पती थंय विश्वासीपणी जियोवच्याक सक्कड आवयांक बेसांव दी म्हूण मागया आमची तरणाटी आसात तरणाटे आसात सक्कड युवा जनांक तांणी तांची जबाबदारी पाळतना एक बरो बेस वेंचून काडूंक तांकां बेसांव जाय सांगताच वायटांतलें तांकां राखोवंक जाय सुमया आमच्या युवा जनांक बेसांव दी राख आनी सांबाळ म्हणून मागया मागीर आमी आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर ल्हान भुरगीं जेजूजान वायेन
आनी देवबिरांतीन वाडोवन आयलो तशें आमची सक्कड भुरगीं जानवायेन आनी देवबिरांतीन वाडोवन येवन दित म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन मागया आमी सर्व रिलिजियसां खातीर धार्मीक भावां भयणी खातीर तांचे मिसांव सुफळ कर म्हणून तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागया. सर पिडेस्तांचो उडास काडया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत पिडेस्तां आशिल्लीं आमकां कळीत आसा. सुमयाक तांकां समर्पण दिवया आनी तांकां तूं आपड म्हणून ताचे लागीं मागया. आमच्या ह्या फेस्ताचो दाबाजो फाल्यां चलयता आसतना हो दाबाजो बऱ्या रितीन चलोवन उरोवंक आनी सफळ जावंक तुजें बेसांव दी म्हूण मागया. आनी आतां सुमयाचें बेसांव घेवच्याक तयाराई जावन ह्या देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. सुमया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सरवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. समेस्त आमी बसया. मोगाच्यान आतां चेरेला सवासून सांजूद देवाच्या इमाज घेवन आमी पुरशांवाक वेता. पयलें कुरीस आनी तोरीपोल वाती घेवन मुखार वेतात. ताच्या उपरांत बँड येता. बँडा फाटल्यान आमी सर्वांनी वेचे. आतां भायर येताना तुमकां थंयसर जळलेल्यो वाती दितात हातांत. सगळ्यांनी वाती हातान घेवन भक्तीपणान आमी पुरशांवाक वेचें. साध्य आसा जाल्यार गितां आमी गावया, कंदर आमी गावया. मोगाच्यान
आनी पेंटेंत गेल्ल्या वेळार पोर आमी वज्जाच्या पुरशावाक वा सक्रामेंताचो पुरशांव करताना कशी थंयसर रावुल्ले हांव स्टेजी कडेन थंय थोड्यो घडयो रावच्यो आनी थंयसर आमी दुंबायतेल्या विमाज आनी ताज्या उपरांत एक मोठ्ठे मागणें कन्नडा भाशेन आनी आशिर्वाद ताज्या उपरांत आमी परत फाटी इगर्जे घेवन नवेनाचो निमाणो भाग आमी आशिर्वाद हांगासर आमी घेतलेल्या ताज्या उपरांत जेवणाची मांडावळ तरी करून मोगाचे न्हू भक्तीपणान ह्या पुरशावान आमी वांटेली जावया. सुरू
ದೇವಮಾತೆ ಪ್ರೇಮದಾತೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮೇರಿ ಮಾತೆ ಪೂಜ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆ ಸುತ್ಯ ಸಂತರಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮೂಕವೇಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸು ನಮ್ಮ ಪೋಷಿಸು ನಿತ್ಯ ಕಾಯುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸು ದೇವಮಾತೆ ಆವೆ 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 ಮರಿಯಾ ಆವೆ 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 ಮರಿಯಾ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಯ ಭಕ್ತ ವೃಂದದವರೇ, ಇತರ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಸಂತ ಯೂದ ತದ್ದಾಯ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, ಅವರ ವಜ್ರೋತ್ಸವದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಂತ ಯೂದ ತದ್ದಾಯ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಂತ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಯೂದ ತದ್ದಾಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು, ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆದರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ, ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಂತ ಯೂದ ತದ್ದಾಯ ಅವರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಸಂತ ಯೂದ ತದ್ದಾಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮಾಲಕರವರಿಗೆ, ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗರೆಯ ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅದರ ಮಾಲಕರಾದ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಾವು ನೀಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಮಗೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೇಮ್ರಾಲ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂತೆಯೇ ಮುಲ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು 29 ತಾರೀಕಿನಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತುಳು ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಶೋ ನಾಟಕ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಿಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡರವರು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ನಟಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಆದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಗಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಊರವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿದ್ದು ದೇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತ ಯೂದ ತದ್ದಾಯರ ಮುಖಾಂತರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕದ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊಗಜನ आता परत आम्ही इगजी पाठीवेचे परत मुखार कुरीस्वेता कोर्सा फाटल्यान दिवे तुरीपोल ताच्या उपरांत आम्ही सगळ्यांनी पुरुषा वाघमेलचे निमाणे
सर आमी दिंबी घालया. सोम्याचे नवी आमचो आधार रसला सरगाणी सोमसा सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया दयाल सुमिया बवार्थांच्या बुजोवन दरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता. पिढे शिडेन कोस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजून आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजान धांवन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयान तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाल सुमी सदांच तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीन. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांगो तो तुमकां माई पसन आनी काकुतीन वागो. दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगता आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले. तो तुमचे दयाचे सर वायट बसमून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदा देव बाम आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतू आनी तुमचे सवे सदां आसो. समेस्त आमी उबे रावया. मोगाच्यानो एक दोन कळोवण्यो भायर येताना ICYMचे जूद एसोसिएशन तांचे स्टॉल आसात. आयस्क्रीम आसा थंयसर भेट दिवन तांकांय तुमी सहकार दिवंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. तशेंच आमच्या फिरगजेचे सांजूद स्टॉल आसा. धर्मीक वस्तू इथं संगत्यो मेळटात. इमाज्यो कोंता हर एक बेंजार केल्ल्यो आशिर्वादीत केल्ल्यो. तरी कोणाय कितेंय धर्मीक वस्तू व्हरूंक आसा स्टॉलाक भेट दिया. तुमी घेया आनी त्या मारीपा तुमच्या घरांनी प्रत्येक जावन सांजूद देवाच्यो 3 नमुन्याच्यो इमाज्यो थंयसर आसा आशिर्वादीत करून दवरल्यात. तरी करून तुमकां खंयची इमाज धाकटी वा मदली वा व्हडली सायजाची इमाज जाय जाल्यार तुमकां व्हरूंक थंयसर आसात. थंय तुमी घेवंक तुमचे लागीं उपकार मागता. तशेंच ICYMचे इतर स्टॉल आसात थंयसर भेट दिया. तांकां तुमी आदार दिया. आमचें जेवण तयार आसा तरी एक घडीभर आमचे दोळे धांबिया. आमी सेवंकेच्या ह्या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागतना प्रत्येक जावन आयचें सगळें कार्य लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या दिव्यांनी YouTube चॅनल तांकां डिवायन वर्ड TV चॅनल तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्या देखून सकड माध्यम मित्र हांगासर आयिल्ले आमचे प्रोग्रामाचे वर्द्यो पेपरांनी प्रचार करता तांचोय उपकार भरता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जेवणाचे देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाल बापा हाची अपूर्वायची सांज तुवें आमकां दिली. सांजूद देवाक
आमी मान केलो ताजी इमाज आमी पुरश्या वरवन ताजे आशिर्वाद आमी जोडले आनी त्या मरीपा देवाची महिमा देवाची सकत आमच्या जिवितांत तुवें वाळयली. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता. बाबा प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थाळाक सांजूद उतात देवाक आमचो पात्रोन सांज जावन दिल्ल्याक ताजे मरीपा तुवें करच्या त्या सर बरेपणा खातीर ह्या घडी आमी तुका दिन वाचता, तुका आमी अर्गां दिता. तर बापा आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आमचो सांगतपण आमी परगडता आसतना सांजूद उतात देवा सांगता आमी सकड भाव भयणी म्हणलें उक्त्यान मानून घेता आसतना हें हाजो संकेत जावन आमच्या मुखार जेवण आसा. हें जेवण त्यात मनोभावान आमी सेवंक वेता. ह्या जेवणात तुजी आशिर्वाद वत. हें जेवण तूं पवित्र कर. हें जेवण आयचे दीस आमकां वदक सून दिल्ल्या सकड भाव भयणीचे तुजे आशिर्वाद वत. तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद वत. तांकां बोळ भलायकी बरेपण दी. तांच्या उदार मनाक 100 वांट्यांनी तूं प्रतिफळ दी. सदांच तूं तांकां राख आनी सांबाळ. हें जेवण तयार केल्ल्या हर एकल्याचेर आमचो भाव मोहन आनी ताचे सांगाती आनी प्रत्येक जावन सकाळीं जावन सांज पर्यंत वावर केल्ल्या सकड वावरेड्यांचेर फिरगजगारांचेर हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद वत. तांणी दिल्ल्या त्या सेवेक दाखयलेल्या त्या बऱ्या मनाक बेसावांनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी. हें जेवण आमी सांगता जेवताना आमच्या मदलो एकवट बांद तूं थीर कर, घट कर. आमी एकामेकाच्या सुखा दुखान कश्टान वरांनी सांगत दिवंक आदार दिवंक आमचें तें बरें मन रस. ह्या जेवणा मारीपाद आमच्या कुडी भलायकी दिताना आत्मीक गटाय दी. आमी भावार्थी मनशां जावन भावार्थाक साक्ष जावन जियोंक सांजूद उतात देवा बरी सद्देवा बरी आमचें जिवीत त्या भावार्थाक साक्ष जावन जियो आमकां करपा दी. हें जेवण सेवता आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना बुकेवच्या सकड भावंडांचो उडास करता तांकांय बऱ्या मनाच्या मनशां मारीपा जेवणाची करपा लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आतां निमाणें गीत गावच्या पयलें सांजूद उतात देव सांजूद वाड्याचो गुरकार प्रतिनिधी तांणी मुखार येवचे. आयच्या दिसा पिर्जेंत ती वार तांकां आमी दिता. पाप लिओ वेगस तांकां दिता. तांणी मानान हांगासर मुखार येवन गेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. फाल्यां आमी ते हांगासर पुरश्या वार हांगासर येतात तांच्या वाड्यांत हांव तवळ आमी तांकां पाठींग घेतले. हांव आतां हे वार हांगासर आमी दिता. वात न्ही वाड्याचो गुरकार आनी प्रतिनिधी घेतात तांकां आमी सर बरें मागता. सांजूद उतात देवाच्या आशिर्वादां तांच्या वाड्याचेर वाड्यांतल्या हर एका कुटुंबाचेर देवन येवन दीत म्हूण ह्या वखत आमी तांकां मागता बरें मागता. निमाणें गीत आमी गावया. पात्रोन सांजूद देवा भक्ती नमान करता तुका. उपकार तुजे नियाळून देवा कर्गा मेळटा. तुजे वाटेन चलोवंक आमकां आदार मागून दी सदा. तुजी जिणी नियाळून प्रेरण जोडटा. तुजे वाटेन संकता तुका गायता म्हूण मी तुजी गाजयता. तुजी नजर मागता. तुजी जिणी नियाळून प्रेरण जोडटा. तुजी वाटेन संकता जे तुका गायता म्हूण मी तुजी गाजयता. तुजी नजर मागता. पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगिनीचे कृपे देवर आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.